थॉमसाचे नाव आरेमिक भाशेन तोमा आसले. ग्रीक भाशेक भाषांतर करताना डिडिमोस म्हणजे जवलो म्हण जाता. गालिलियाचो तो एकलो अशिकपी पागी. जेजून ताका 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो जावच्याक आपयले. लाजर जेजूचो इश्ट मरण पावले वेळार लाजराच्या घरा वचूंक जेजू सवय तयार जालो. थॉमस मेस्त्रेचो मोग करता म्हळ्याची झळक दिता. निमाण्या जेवणार थॉमसाची उतरां. सौम्या, तूं खंय वेताय म्हणलेंच आमी नेणाव, तर आमी वाट जाणा जावची कशी म्हूण उसारतना सौम्यान आपली अमर उतरां दिली म्हणून हांवच वाट, सत आनी जिवीत. जेजूच्या जिवंतपणाची खबर हेर आपोस्तलांनी ताका सांगले वेळी तो पातयेवंक तयार नासलो. देखून ताका दुबावी थॉमस म्हणले नांव पडले. दुसरे फावटी जिवंत जेजू थॉमस आसतना दिश्टीक पडलो तेन्ना ताणें वेळा काळाच्या मिती भायली भावार्थाची उसळणी केली म्हणून म्हज्या सौम्या आनी म्हज्या देवा. ही ताची भावार्थाची उसळणी पवित्र सभेन मिसार उंडो उबारतना आनी साक्रामेंताच्या आशिर्वादा वेळी उसारतल्यांक इंडुलजन्स बसयला. जेजूच्या सर्गारोहणा उपरांत आपोस्तल विविध गांवांक सुवार्ता प्रसारा खातीर वेताना सांत थॉमस मदिया, पर्सिया आनी भोंवतेच्या गांवच्या लोकांमध्ये तशेंच भारताच्या लोकांमध्ये गेलो. तो भारताच्या केरळाक पावलो म्हण पातयतात. मद्रासाच्या मैलापुरांत सांत थॉमसाक बालयेन जिवेशी मारलो. शिल्पी आनी बांदपी सांत थॉमसाक आपलो पात्रोन म्हण मानतात. 1972 पापा पावल 6व्यान सांत थॉमसाक भारताचो आपोस्तल म्हूण परगटले.